पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या 14 दिसा उपरांत भारतान पाकिस्तानाक योग्य प्रत्युत्तर दिले। मंगळारा मध्यानराती 1 जावन 5 मिनिटांनी भारतान केल्ले सैन्य कारवायेत पाकिस्तान आणि पीओकेतल्या 9 दहशतवादी अड्ड्यांचेर हवाई स्ट्रायक केलो। भारतान केल्ल्या हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानाचे 100 परस चड दहशतवाद्यांक मरण आयिल्ल्याचे कळटा। भारतान हे सैनिकी कारवायेक ऑपरेशन सिंदूर अशें नाव दिलां। पहलगाम हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतान पाकिस्तानात केल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर हे सैनिकी कारवायेचे देशभर तोखणाय जाता। हे कारवाये उपरांत सत्ताधारी भाजपा तशेंच काँग्रेस, आप आनी हेर जायत्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हे कारवायेची तोखणाय करीत सैन्य दळाक शाबासकी दिल्या। जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात आतंकवाद्यांनी 22 एप्रिलाक भिरांकूळ हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात 26 पर्यटकांक मरण आयलें। उपरांत देशभर लोकांनी ह्या हल्ल्याचो निषेध करीत बदलो घेवपाची भावना उलोवन दाखयली। भारतीय सैन्यान ऑपरेशन सिंदूर वरवीं पाकिस्तानाक योग्य प्रत्युत्तर दिल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सैन्य दळांची तोखणाय केली। तशेंच हे कारवाये खातीर सैन्य दळांक शाबासकी लेगीत दिली। तशेंच गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी भारतीय सैन्याची तोखणाय केल्या। मुख्यमंत्री तशेंच गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदूर विशीं आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्या। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचो बदलो सैन्य दळान तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वात भारत आनीक बळिश्ठ जाल्ल्याचें तांचें म्हणणें। भारतान पाकिस्तानात केल्ल्या हवाई हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ले युद्धाचे परिस्थितीत देशभर वेगवेगळे कडेन मॉक ड्रील जाले। गोंयान राजधानी पणजे, मडगांव, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रील जाले। गोंयांत राजधानी पणजे, मडगांव, वास्को आनी बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रील जाले। प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळार पुलीस, एनडीआरएफ, भलायकी सेवा आनी हेर बचाव पथकांक युद्धा वेळार तग धरून रावपा खातीर प्रशिक्षण दिवप तशेंच युद्धा वेळार सामान्य लोकांनी कितें करप हाचे प्रशिक्षण आनी सराव म्हूण ह्या मॉक ड्रिलाचें आयोजन केल्लें। शिरगांवा लयराई जात्रेत जाल्ल्या चेंगराचेंगरीचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट बिरेस्तारा येतलो खंय अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। ह्या फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टा उपरांत शिरगांवा जाल्ली चेंगराचेंगरी नेमकी कित्याक लागून जाली तें कळटलें।
देशात तणावाचे वातावरण असताना पणजेत संशयास्पद भोवपी गाडयेचो सोद लागलो. ऑपरेशन सिंदूर आणि राज्यात मॉक ड्रिलाचे आयोजन असताना सकाळफुडें पणजेत नंबर प्लेट नाशिल्ली टिंटेड कार भोंवतनाचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्लो. स्मार्ट सिटीच्या कॅमेऱ्यांतल्यान ही संशयास्पद गाडी पुलिसांनी ट्रेस करून धरली. ताळगाव शेताक परतून एक फावट उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळ घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न करतात. 2 दीस पयलीं करंजाळी शेताक उजो लागिल्लो. शेतांतली सगळी पिकावळी सयत शेतांतले कासव, जिवाणी आनी हेर जीव उज्यान लासून जैवविविधतायेचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें. परतून अशी परिस्थिती उपरासची न्हय म्हणून उजो पालपी दळाचे जवान झुजा पावंड्यार उजो पालोवपाचो यत्न करतात. बुधवारा पंजाबच्या बथिंडात एक विमान क्रॅश जाल्याची बातमी उक्ताडार आयल्या. ह्या विमानात आशिल्ल्या एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 9 जाण जखमी जाल्ल्याचें कळटा. हो अपघात नेमको कसो घडलो तें मात कळपाक मार्ग ना. मायना कुट्टेरे वाठारांत येवपी हावसिंग प्रकल्पा खातीर व्हडा प्रमाणात झाडां कातरिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. रान विभागान हे विशीं कित्याक दखल घेवना हाची जाप विचारपाक थळाव्यांनी बुधवारा मडगांवच्या रान विभागाचेर मोर्चा व्हेलो. रान विभागान फकत 12 झाडां कातरपाची परवानगी दिल्या. मात ह्या प्रकल्पा खातीर मोठ्या प्रमाणात झाडां कातरल्यात हे विशीं थळाव्यांनी उपरान संरक्षकाची भेट घेतली. देखून हे विशीं खर कारवाय करपाचें आश्वासन तांणी दिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगलें. कुंकळी वाठारांत मिनी ट्रक घरांत घुशिल्ल्यान अपघात जाला. ह्या अपघातांत ट्रक चालक तशेंच त्या घरांत रावपी तरणाटोय जखमी जाला. अपघाता उपरांत ट्रकांत आडकून उरिल्ल्या चालकाक उजो पालपी दळान भायर काडलो. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ल्याचें उजो पालपी दळाच्या जवानांनी म्हायती दिली. मंगळारा उसरा रातीं हो अपघात जालो.
आंबेदाबाळ बंधाऱ्यावेल्यो 2 प्लेटी काडपाचे आदेश रान खात्यान उदका पुरवण खात्याक दिल्या. सातोंदाबाळ एके बायलेचेर मानग्यान हल्लो केल्ले उपरांत न्हंयच्या उदकाची पातळी कमी करपाक आंबेधुले घातिल्लो बांद्रो काडचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केली. ह्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. फामाद मराठी अभिनेते माधव वजे हांकां पिरायेच्या 46व्या वर्सा मरण आयलें. श्यामाची आई ह्या सिनेमात श्यामाची भुमिका तांणी केल्ली. ह्या सिनेमाक देशांतलो पयलो राष्ट्रीय पुरस्कारूय फावो जाल्लो. तांच्या मरणाक लागून आतां लोकांनी दुख्ख उक्तायलां. कांय दिसा फाटीं शिरगांवांत चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. तशेंच कांय जाणांक दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांनी भरती केल्ले. हे घडणुके उपरांत 21 जाणांक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर भरती केल्ले. तातूंतल्या 6 जाणांक डिस्चार्ज दिला, जाल्यार 15 दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसात. जाल्यार एकल्याची प्रकृती गंभीर आशिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत हवामान खात्यान 7 आनी 8 मे अशे 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला. हे 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. कुडचडे शेळवणा बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक वापरपी पंप आनी होडी बंदर कप्तान प्राधिकरणान कातरून उडयली. कुडचडे पुलिसांक आनी खण खात्याक वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात म्हणून म्हायती मेळ्ळी. ताचे उपरांत केपेचे मामलेदार, खण खातें आनी कुडचडे पुलिसांनी धाड घालून रेंव आनी पंप जप्त केल्लो. आतां बंदर कप्तान प्राधिकरणान तो जप्त केल्लो पंप आनी होडयेचेर कारवाय केली.
मळकर्णे बेकायदेशीर डोंगर कापणी विरोधात गोमंतक टीव्हीन उजवाडा काडिल्ली बातमेची दखल केपेच्या मामलेदारान घेतली. रोखडेच ह्या बेकायदेशीर डोंगर कापणीचेर स्टे ऑर धाडपाचें आश्वासन मामलेदार नेल्सन आल्फोन्सोन दिला. कितलेशेच म्हयने जाले ह्या घोड्या मार्गामोळ मळकर्णे रस्त्या कुशीक डोंगर कापणी चालू आशिल्ली. ह्या बेकायदेशीर डोंगर कापणीक थळाव्यांनी पुराय विरोध केल्लो आनी कागाळी केल्ली. गोमंतक टीव्हीन आयतार ही बातमी उजवाडा काडले उपरांत एका दिसा भितर केपेच्या मामलेदारान हाची दखल घेतली. सावड्डे तिस्कावेल्या मनोहर पर्रीकार स्मृती खेळा संकुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. खेळा प्राधिकरणान ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बिकट स्थिती जाल्या. गेट मोडल्या, मैदानाचेर शेकारो जाल्ल्यान भुरगे खेळटना पडून तांकां दुखापत जाता. देखून संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. मजगतीं मैदानाची बेगीनूच दुरुस्ती करतले अशी माहिती सरपंच चिन्मयी नायकान दिली. सत्तरीतल्या वाघेरी दोंगराक संरक्षण दिवपाचो निर्णय रान खात्यान घेतला. वाघेरीक संरक्षीत रान वाठार म्हणून जाहीर करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. तशेंच 3550 किलोमिटराचेर आशिल्ली खारपुटी रिझर्व फॉरेस्ट म्हणून जाहीर करतले म्हणूनय रानमंत्री सांगता. तशेंच रानवटी जनावरांचे अधिवास निश्चित करपा खातीर फुडाकार घेतला. बिबटे, पक्षी आनी मानग्यांची गणना करतले खंय. तशेंच 3550 किलोमिटराचेर आशिल्ली खारफुटी रिझर्व फॉरेस्ट म्हणून जाहीर करतले अशेंय मंत्री विश्वजीताचें म्हणणें. मंगळारा मंत्री तशेंच पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा तशेंच पर्वरीच्या थळाव्या वांगडा बसका घेतली. उड्डाण पुलाच्या कामाच्या वाठारांत पावसांत सुरक्षेची उपाय येवजण करपाची महामार्ग अभियंत्याक सुचोवण्यो दिल्यो. पर्वरीचे रस्ते तशेंच भुंयगत लायटीचे केबल घालपाची कामां पुराय करपा खातीर 20 मे मेरेन डेडलायन दिल्या अशी माहिती पर्वरीचो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. पारोळाच्या जंगलाक परतून एक फावट उजो राखपाची घडणूक उक्ताडार आयली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालुपी तळाक कळीत केले. उजो पालुपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात ह्या रानाक मुद्दम जावन कोणे तरी उजो घालता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा.
मंगळार राती हंड्रून वाठारांत दोग टॅक्सी ड्रायव्हरां वाद जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्कोचो टॅक्सी ड्रायव्हर आपल्या कस्टमराक व्हरपाक आयलो तेन्ना वास्कोचो टॅक्सी ड्रायव्हर आनी हंड्रूनच्या टॅक्सी ड्रायव्हरां वाद जालो। हंड्रूनच्या टॅक्सी ड्रायव्हरान वास्कोच्या टॅक्सी ड्रायव्हराचेर हल्लोय केलो। हाका लागून वास्कोच्या टॅक्सी ड्रायव्हराक दुखापत जाली। ताका सध्या शिवोलेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केला। आयतारा 11 मेक गोंयच्या 3 पंचायतींनी 3 वॉर्डांचेर पोटवेंचणूक जावपाची आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थिये वॉर्ड नंबर 1, मसनोडे वॉर्ड नंबर 7 आनी चिखलेच्या वॉर्ड नंबर 1चेर ही पोटवेंचणूक जातली। ह्याच फाटभुंयेर गोंय सरकारान ह्या वॉर्डांनी मतदार आशिल्ल्या सगळ्या दिसवाड्याचेर काम करपी कामगारांक, खाजगी कर्मचाऱ्यांक आनी उद्देगीक वचणुकांनी काम करपी कामगारांक पगारी सुटी जाहीर केल्या। हे विशीं सरकारान परिपत्रक जारी केला। म्हापशे पालिकेन पाळीव कुत्र्यां खातीर आतां नोंदणी शुल्क आकारपाचो थाराव घेतला। ताका लागून म्हापशे वाठारांतल्या सुण्यांच्या पात्रांवांक आतां सुण्याचे नोंदणी खातीर 500 रुपया पालिकेक फारीक करचे पडटले। पाळीव प्राण्यांच्या मालकीचेर नियंत्रण दवरप आनी भौशीक भलायकी आनी सुरक्षेचे मानक सांबाळपाचो हे कृतीचो हेत जावन आसा। कर्नाटकात सध्या डेंग्यूच्या केसींनी मान वयर काडल्या। कितलेशेच लोकांक डेंग्यू जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांनी भरती केल्या। जानेवारी ते एप्रिल मजगती कर्नाटकात 1186 केसी नोंद जाल्यात। थंडी, जोर, आंग दुखप, तकली दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। आता रोखडीच पावसाकूय सुरवात जातली तेन्ना डेंग्यूचे प्रमाण आनीकूय वाडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। तेन्ना जिवाची जतनाय घेवपाचें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यात आशिल्ल्या कोचीन कॅन्सर रिसर्च सेंटराचे काम लागीं पुराय जायत आयलां। 30 जुलै मेरेन हे काम पुराय जावपाचें आशिल्लें पूण तें जालें ना। बारीक सारीक कामां प्रलंबीत आशिल्ल्यान 15 मे मेरेन काम पुराय जावपाची शक्यताय आसा। भलायकी मंत्री वीणा जॉर्ज हांणी उद्देग मंत्री पी राजीवी हांच्या वांगडा खासा बसका घेतली। ह्या वेळार ही म्हायती दिल्या।